आज जेन्ना भारतभर पेट्रोल आणि डिझेलाचे जे प्रायसीस वाडला खंय तरी शतक पार केला आणि हेजो लोड खंय तरी एक सर्वसाधारण एक मिडल क्लास मनशाचेर येयल्लो आहा। आयज एक मिडल क्लास मनीस जेन्ना आपली कार नाल्यार बायक घेवन खंय तरी भायर सरोंक पळयता तेका एक 10-100 फावटी चिंतचें पडटा की एक मिडल क्लास मनशाचो हो बजट म्हणटा तो भरपूर कॉम्पॅक्ट आणि कॅल्क्युलेटेड आसता। सो जेन्ना ह्यो मिडल क्लास मनीस आपलो अल्टरनेटीव म्हणून बायक आणि कार तो KTCL कडेन पळयता, कदंबा ट्रान्सपोर्टा कडेन पळयता तेन्ना खंय तरी तांकां एक निराशाच जाता। आयज आमी KTCL पळयत जाल्यार तेंचे मॅनेजमेंट जावं, तेंचे ब्रेकडावन जावं, तेंचे मेंटेनन्स जावं, बशीची फ्रिक्वेन्सी जावं, हेच्या कडेन खंय तरी वास्कोकारांक एक निराशाच जाल्लेली आहा। आयज जेन्ना हे सगळे फ्युअल प्रायसीस वाडला जो फटको खंय तरी एक सर्वसाधारण मनशाक चड जाल्लो आहा। आयज तांकां हे सगळे फावना कारीन वचपाक, टू व्हिलरान वचपाक। तसोच KTC बस स्टँड बांदपाच्या नांवार तर आमकां निराशा जाल्लेलीच आहा। आतां आमी इतकेंच मागता की आमकां बरी फॅसिलिटी दिया। आयज पळोवंक गेले जाल्यार शटल सर्विसीस ऑलमोस्ट ना म्हणपाक जाता, आनी आसा ते सुद्दां भरपूर कमी फ्रिक्वेन्सी आहा, 1-1.5, 2-2 वरांच्या फ्रिक्वेन्सीर आहा। आयज एक सर्वसाधारण मनीस आमचे युवक जे कामाक पणजे मडगांव वयता हांकां भरपूर त्रास जाता। सो हांव KTCL चेअरमॅन तशेंच KTCLचे डायरेक्टर हेंच्या कडेन मागता की तेंच्यांनी जनरल पब्लिकेक खंय तरी एक एनकरेज करचें की शटल सर्वीस यूज करपा खातीर। हितून दोगांयचोच फायदो आहा, पब्लिकेक तसोच सरकाराकूय फायदो आहा। तेंच्यांनी फुडें येवन प्रमोशन्स करचे, बरे स्किम्स हाडचे, सबसिडायज खंय तरी पासीस दिवचे, जेचे करून वास्कोकार आहा तो एक बऱ्या रितीन बस सर्वीस यूज करू शकता। पेट्रोलाचे प्रायस कितले हाय जाला तेजे बद्दल गव्हर्नमेंट कांय उलयना। ओके, आयज लोकांक इतले बॅड परिस्थिती जाला की 50% ते काम करपाक लागले, सॅलरी 50% एट वर्किंग फ्रॉम होम। सो आयज तेंचे कडेन स्कुटराक, व्हेकलाक पयशे, पेट्रोल घालपाक पयशे ना। त्या कॉर्पोरेशनान KTC आज आमकां गव्हर्नमेंटाची सर्वीस कित्याक जाय की आमचे मुवमेंट बरे जावपाक जाय, आमची सर्वीस बरी जावपाक जाय, आमकां एक कितें तरी एडवांटेज मेळपाक जाय गव्हर्नमेंट थ्रू। आयज आमचे वास्को कडेन ते बी तेंच्यांनी शटल बंद केला। वास्कोचे शटल बस जे डायरेक्ट बस असले पळय ते एक फॅसिलिटीज म्हणटाले गव्हर्नमेंट सर्विसाक, प्रायवेट मनशाक लागून सगळ्यांक ते बंद करून उडयला। तुमी कितें करपाक चिंतता? I have already instructed the Kadamba Transport Corporation that there should be frequency which should increase in terms of more trips, and Kadamba shuttle services especially from point to point they have to make more trips to take the load of the people who wish to travel by bus. आता म्हारगाय वाडल्या कारणान चड करून पेट्रोल प्रायसीस जे मनीस टू व्हिलरान वयताले लोकां कडेन सून मागणी येयल्ली आसा की आमकां शटल सर्वीस फ्रिक्वेन्सी इन्क्रीज करून आमी ती इन्क्रीज करपा लायिल्ली आसा। आतां वास्को टू अदर डेस्टिनेशन ऑलरेडी इन्क्रीज करपा लायला, न्यू शेड्यूल ऑलरेडी वर्कआउट केल्लो आसा, आनी तेच बरोबर हेरूय दुसरे कडेन खंय पळय डिमांड आहा थिंगा आमी आतां कदंबा बसीस घालतले, कित्याक लोक आतां प्रवास बसीन थोडे जाण करपा लागल्ले आसा, पूण डिमांड येता थिंगा आमी डिमांड फुलफील करतले।